तिळारचे उदक सोडून कळाव जाल्ल्यान परवरे साळगांव वाठारांत उदकाची शॉर्टेज आशिल्ली। उदक 20 डिसेंबराक सोडपाचे आशिल्ले, मात मेन गेटीन प्रॉब्लेम जाल्ल्यान कळाव जाल्लो। आज गेट सारकी केल्या उपरांत उदक सोडले। आणि हे उदक जोडा मार्गाचेर आतापर्यंत क्रॉस जाले आसतले आणि म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक परवरी पावूंक जाय। 6च्या पयलीं केन्नाय 4 पावूंक शकता, 5 पावूंक शकता, इवन 3 पावूंक शकता। तर उदकाची रेग्युलर सप्लाय जी आसा पयली ती फाल्यां सांजची साकून म्हणजे फाल्यां सांजची रातची आणि परवाच्यान सुरू जातली। साळ गांवांत उदक जे आमी लिफ्ट करतात ते उदक लिफ्ट करपाक चालूच उरतले आणि शिवाय हे कॅनलार उदक येता तेंय चालू आसतले। त्यामुळे म्हजे हिसपान मे म्हयन्याक सुद्दां उदकाची विशेष अडचण आसची ना। नॉर्थाक आतां मुखावेल्या 3 दिसां नंतर शेतीक उदक मेळटलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।